प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो पयलो विस्वोर वोड 47 ते 50 पर्यंत 47 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आपणाशी येतो नातानियेलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळया, कसलेंच भासकोळपण नासतलो बरो इस्रायेलकार हो. नातानियेलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नातानियेलान ताका परतीपान केलो, राबी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं बावार दोत्ताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले. प्रितीच्या भाव आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचलां, आयज इग्रोजमात परब कोत्ता आंज बोडव्यांची, राफाएल, गाब्रिएल आनी मायकलाची. आनी भाव आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, जेजू नाथानियेलाक कितें सांगता, तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. परतून वाचता ही उतरां जेजूची कोणाक? नाथानियेलाक. जो नाथानियल जेजूचो शीश जालो, ताचें नांव बार्तोलोम्यो. तो जेजूचो एक शीश जालो, पूण तो शीश जावच्या पयलीं जेजू ताका मेवल्लो आनी नाथानियल जेजूक पळोवन जेन्ना जेजून ताका सांगलें की ताका अंजिराच्या झाडा सारका फिलिपान ताका आपयला परबीन ताका पळयलो, नाथानियल इतलो खोशी जाता. पूण जेजू ताका आजून आनी बरी खबर सांगता. तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हणटा, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. भाव भयणीनो, जेन्ना ही देवाची उतरां, जेजूची उतरां आमी आयज आयकता, आमी परब कोत्ता गाब्रिएलाची, मायकलाची, राफाएलाची. आनी आमी आयज ज्या इग्रोज मातेन आंज बोडव्यांचे फेस्त आसा, ती आमी बरें फेस्त कोत्तले. खरें म्हणल्यार हें शिवर्तमान आमकां कितें सांगता? ह्या दुतांची खबर जी आयज आमी परब कोत्ता, ही बरी खबर आमकां आमच्या जिवितान कसलो फायदो आसा. आनी आमकां ह्या इतलीं वर्सां आमी फेस्तां कोत्ता, पूण आमकां केन्नाच दूत कितें कोत्तात ते, कसलो फायदो आसात ते आमी फायदो आमकां कसलो फायदो आहा तो आमी नोको म्हणून आमी फक्त दुता कडेन मागणें कोत्ता. आमी मागणें आमचे कोणाक कोत्ता? राफाएलाक, मायकलाक आनी गाब्रिएलाक आमी आमचे मागणें कोत्ता. आमचे मागणें आमी केन्नाच दुतां कडेन कोन्ना. दूत जावन आसा आमचे सेवक. आनी आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता आमच्या सोबीच्या बापाक जेजूच्या नांवान. पूण कितें घडटा? आमकां सारकी शिकवण ना म्हणून आमी दुतां कडेन मागणें कोत्ता, गाब्रिएला कडेन, राफाएला कडेन, मायकला कडेन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें दुतां कडेन कोत्ता, दूत आमचो कसलो सेवक करचे ना, कसलो फायदो जावचो ना. पूण केन्ना तो फायदो जातलो? जेन्ना आमी तोंड उक्तें कोत्ता आनी देवाचें उतर उलयता. भाव भयणीनो, Psalms 103 verse 20 ह्या सामान बरयलां की आंज बुडवे देवाचें उतर आयकतात
आनी जेन्ना देवाचें उतर आयकतात ते जें देवाचें उतर म्हणटा तें सांगता तें करतात. आनी भाव भयणीनो, देवान आमकां मनशांक आपल्या आपल्या भाशेन रोचल्या इन हिज इमेज अँड इन हिज लायकनेस. आनी जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयता तेन्ना हे आंज बोडवे हे उतर आयकतात आनी आमची सेवा करतात. पूण भाव भयणीनो, आमकां शिकवण बरी दिवंक ना म्हणून, आमकां जें सांगलां तें आमी बिश्टें आमी कोत्ता म्हणून आंज बोडवे आमचे केन्नाच सेवक करिना. कित्याक हे आंज बोडवे देवान दवरल्यात आमची सेवा करपाक, आमकां पेकोणी दिवपाक, आमकां सगळी आमकां आपली देवाची काकूट दाखोवपाक, आमच्या आदाराक येवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें आमच्या तोंडार घालून आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन, म्हणजे तुमकां एक उदाहरण दिता. समजा कोणाक एका मनशाक बरो रिपोर्ट मेळना, कांकर जाला, कॅन्सर जाला, दोतोर म्हणटा तुका कॅन्सर जाला. आतां जेन्ना कॅन्सरची खबर येता, आमी इतली आमकां इतले त्रास जातात. आमच्या मनान खूब आळकोळ येता. आमी आतां पोत्तून हुसके कोत्ता. आतां आमी सगळ्यांक सांगता हें जालां तें जालां. पूण आमी हो हुस्को दवरच्या सोतेक आमच्या देवाच्या उतरा कडेन वचोंक जाता. आनी पयली चीट पेद्रूची 2:20 कितें म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली. म्हणटच आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करता आनी आमी म्हणटा, आर्गां तुका बापा, जेजूच्या नांवान म्हाका म्हजी पेकोणी मेवली. आर्गां तुका बापा, जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी म्हाका मेवली. जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता, कोणाक सांगिना कांकर जालां, हाणें कितें केलां ताणें तो खबरो सांगिना, पूण देवाचें उतर म्हणिता. आंज बोडवे येतात, राफायल येता आनी आमकां पेकोणी मेवता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही परब करता आंज बोडव्यांची, आमकां ही आंज बोडवे आमच्या आदाराक देवान रोचून काडल्या. आनी आमी आयजतान आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलोवंक जाय. हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आनी पेपराचेर कितें म्हणलां, मिनिस्टरान कितें म्हणलां, आनी पोडीन कितें म्हणलां, ह्यो सगळ्यो खबरो आमी म्हणटा जाल्यार आंज बोडवे केन्नाच आमच्या फायद्याक येवचे ना. देखून भाव भयणीनो, खरोच आमकां आमचें तोंड उक्तें करून तें देवाचें उतर उलोवपाक. आनी देवाचें उतर उलोवंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाचें उतर पोत्तून आयकप. जेन्ना आमी पोत्तून देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचे भितर भावार्थ येता. आनी भावार्थ आयल्या उपरांत तेन्ना त्या भावार्था वरवीं आंज बोडवे आमचें सगळें काम करता. कित्याक देव आमकां हे आंज बोडवे रोचल्यात आमच्या आदारा पासून. आयजतान आमी ही आमची संवय जी आसा ती उलोवपाक, कसलेंच उलोवपाक हें बंद करया आनी नवी संवय कोमेस करया देवाचें उतर उलोवपाक. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आर्गां दिवन उलयता, आंज बोडवे जे देवान रोचल्या आमच्या आदाराक पासून ते आमकां आदाराक येतले आनी आमकां सगळें देवान जें रोचलां घडलां जेजू वरवीं खुर्सार तें आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी बरे भाशेन नियाळ करुया. आयजतान आमी हें देवाचें उतर आमच्या तोंडार धरून, आमच्या काळजान धरून तें आमी पोत्तून उलोवन हें सगळें देवाचें आमच्या जिवितान हाडपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.